हेर जायत्या देशांनी तशेंच खास करून चीनात हुस्को करपा सारक्यो कोविड केसी वाडल्यात। अशा वेळार दिसपट्टी आंकडेवारी 300 सकयल आसून लेगीत भारतान नव्यान कोरोना आड झुजपाची तयारी दवरल्या। दुसऱ्या कोविड ल्हारा वेळार जाल्ली परिस्थिती परतून जावची न्हय म्हणून फाटल्या सप्तका सावन अधिकाऱ्यांनी कोविडा विरोधात झुजपाची तयारी केल्या। पळयात। दिल्लीच्या सफदरजंग हॉस्पिटलांतल्या मॉक ड्रिलाचेर केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडवियान देखरेख दवरली। सगळ्या जिल्ह्यांनी भलायकी सुविधा उपलब्ध आसप, आयसोलेशन बेडांची क्षमता, ऑक्सिजन आशिल्ल्यो खाटी, आयसीयू खाटी आनी व्हेंटिलेटर आशिल्ल्यो खाटी अशा मापदंडाचेर ड्रिल लक्ष केंद्रीत करतले। तशेंच कोविड वेवस्थापनात प्रशिक्षीत भलायकी वेवसायीक आनी व्हेंटिलेटर वेवस्थापन आनी वैजकी ऑक्सिजन प्लांट चलोवपांत कुशळ भलायकी वेवसायिकांचे नदरेन मनीस संसाधन क्षमतायेचेर भर दितले। दिल्ली सरकारान खंयचेय कोविड आणीबाणीक तोंड दिवपाचे तयारेचो एक भाग म्हण हॉस्पिटलांक सामान्य वखदां घेवपा खातीर 104 कोटी रुपयांचो अर्थसंकल्प मान्य केला। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।